अशी अनेक काणयो पळोवपा खातीर चॅनलाची सबस्क्राईब करात आणि घंटी चिन्ह मारपाक विसरू नका। कोंकणी काय फातर टांगतेचे घाय भोगले बगर देवत्व येना। बऱ्याच काळा पयलीं एक कारागीर मूर्त करपाक तो फातर सोदपाक तो रानांत गेलो। थंय ताका एक बरो फातर मेळ्ळो। ते पळोवन ताका खूब खोस जाली आनी म्हणले मूर्ती तयार करपा खातीर तो खूब उपेगी पडटा। घरा येतना ताका आनीक एक फातर दिसलो। तशेंच तो फातर आपल्या वांगडा व्हेलो। घरा वचून तो फातर उखल्लो आणि आपल्या साधनांनी ताचेर काम करपाक लागलो। फातर जखमी जातकच तो फातर म्हणपाक लागलो, म्हाका सोडून वच, म्हाका खूब दुखता। तुवें म्हाका मारल्या जाल्यार हांव पडटलो। तुम्ही दुसऱ्या फातराचेर मूर्त करतात। या कारागिराक फातराची दया आयली। त्या फातराक सोडून दुसऱ्यान फातर घेवन मूर्त करपाक सुरवात केली। चोन कान्याच उलयलो ना। कान्य काळा उपरांत त्या कारागिरान त्या फातरांतल्यान देवाची एक बरीच बरी मूर्त तयार केली। मूर्त केल्या उपरांत गांवचे लोक ती घेवपाक आयली। नाल्ल फाडपाक आनीक एक फातर जाय पडटलो। तांकां अशें दिसले। तशेंच थंय दवरिल्लो पयलो फातर ताणें आपल्या वांगडा व्हेलो। देवळांत मूर्त सजयताले आनी तोच फातर मुखार दवरलो। आता जेन्ना कोण तरी देवळात दर्शना खातीर येतालो, मागीर त्या मूर्तीची फुलांनी पूजा केली। दोगान न्हाणे आनी त्या फातराचेर ते नाल्ल फोडटाले। जेन्ना लोक त्या फातराचेर नाल्ल फोडटाले तेन्ना तो खूब अस्वस्थ जालो। ताका वेदना जाली आनी रडपाची इत्सा जाली, पूण ताचे आयकुपाक कोणूच नाशिल्लो। फातराची मूर्त तयार केल्ल्या फातराक तो उलयलो आनी म्हणले, तुमका इतली मजा येता। लोक तुझी पूजा करतात, ते तुका दुधान न्हायतात आनी लडूचे प्रसाद अर्पण करतात, पूण म्हजे नशीब वायट आसा। लोक म्हाजेर नाल्ल फोडतात। ज्या फातराचेर मूर्त तयार केल्ली त्या फातरात अशें सांगिल्ले, जेन्ना कारागीर तुजेर काम करतालो तेन्ना ताका आडावंक नाशिल्लो जाल्यार आज तो म्हज्या जाग्यार आसत जाल्यार पूण तुमी सोपो मार्ग वेंचलो। ताकाच लागून आता तुका त्रास जाता। त्या फातराक ते समजले। फातराची मूर्त जाल्या। आता कागाळ करचो ना, ताणें अशें म्हणले। ह्या उपरांत लोक येवन ताचेर नाल्ल फोडटाले। नाल्ल फोडिल्ल्यान ताचेरूय नाल्लाचे उदक पडटाले आनी आता लोक त्या मूर्तीक अर्पण करतात। ते फातराचेर दवरले। ताणेचो सारांश, कठीण परिस्थितींत आमी केन्नाच घबरूंक फावना। हार आणि कांसव परत सर। ती हार आणि कांसव हांची कथा। एक कांसव आशिल्लो। कांसव सगळ्या गजालींनी आसता। मोग लांब कान आशिल्लो, मणी तांबडे दोळे आशिल्लो आनी बेगीन पातळपी उडी मारपी एक गोरो शिणाचो भरीण। एक फावट ताची इश्टागत एका कांसवाकडेन जाली, पूण कांसव सदा भशेन मंद आशिल्लो। दोगांनी एकाच पालकाच्या शेतांत तरणाट्या पानां खावपाक दिताले। परणान कांसवाक म्हणले, तुम्ही कितले मंद आसात? म्हणालो कांसव, पूण तुका खबर आसा, हांव सगळ्या गजालींनी सर्त जिखना। ताणें सांगिल्ल्या साशाक आवडले ना। नाक कुरकुरीत कांसवान म्हणले, तेन्ना आमी परत एक फावट सर्त कित्याक सुरू करची? ह्या उरफाट्या दोंगुल्लेचेर आशिल्ल्या त्या आंब्याच्या झाडाक। म्हणालो कांसव, हय, पूण सराव करपाक 2 दीस जाय। करू येता? सासोबा म्हणालो, ठीक आसा, मागीर आयतारा सकाळी वरांचेर हांगा मेळुया। सर्त थारायल्या उपरांत कांसव आपल्या आजोबा कडेन धांवलो। तांकां म्हणले, आजो सगळ्या गजालींनी कांसवाची सर्त कित्याक जिखता? म्हाका ही गजाल नकली करपाची आसा। आता कित्याक करचे ते सांग। सासोबाच्या आजोबान ताका सांगले, बेबी, थांबनासतना धांवल्यारूच ही सर्त जिखूंक शकता आनी न्हीद एकदम बंदी आसा। न्हिदिल्ली म्हणून सर्त हारली हे नाम। म्हणालो कांसव, ठीक आसा, हांव याद करतलो आनी सर्त जिखून दाखयतलो। आयतारा सकाळी थारायिल्ल्या वेळार कांसव आनी हरण हांची सर्त सुरू जाली। सासोबा खूब वेगान धांवलो। कांसवूय वेगवेगळे युक्ती खेळटाले, केन्ना कुरकुरीत जाल्यार केन्ना वेगान चलपाचो यत्न करताले। अर्ध्या वाटेर सासोबान एक व्हडली टोपली पळयली, तातूंतल्यान तरणाट्यो पानां, गाजर आनी मुळां भायर सरताली। सासोबान एक अदमास काडलो,
कांसव आनीक 2 वरां तरी तांचे भोंवतणय भोंवपाक शकचेनात. सासोबा एका झाडाचे सावळेखाला बसून टोपलींतल्यान पानां आनी गाजर खावपाक लागलो. बास्केटांतली वस्तू सोंपता आसतना सासोबाक एक छान वाटकुळी चकचकीत वस्तू दिसली. सासोबान ते तोंडा मुखार धरले. तो एक आरसो आशिल्लो. ती गजाल ताणणे पयली केन्नाच पळोवंक नाशिल्ली. उदकांत ताची कूड इतली स्पश्ट दिसताली की ती वचून गेली. त्या आरशांत ते स्वताक पळोवंक लागले. लांब कान, सोबीत दोळे, एक मिशू. आमचे वेगवेगळे तोंडावले भाव पळोवपाक ते इतले गुंतलेले की ते सर्त पुरायपणान विसरले. सासोबाक सांजवेळा घरा वतना आरशांत सूर्याचे किरण पळोवन ही सर्त याद जाली. ते बेगीन उडी मारून आंब्याच्या झाडाकडेन पावले. थंय कांसव तांची वाट पळयत आशिल्लो. सासोबा स्वताकडेन ताण दिवपाक लागलो. पूण हान चड फुडें आशिल्लो आनी आजोबान सांगिल्ले प्रमाण न्हिदिल्लो. पूण कशा तरी हानुसर थारलो अशें कांसवान सांगले. सासोबा, म्हाका एक आजो आसा. पानवेळे विचारले तेच तुवें तुज्या आजोबाक विचारले आनी आमी दोगांनी काल भाजयेची टोपली आनी आरसो रस्त्यार सोडलो. खरेंच थांबनासतना पावपाचो यत्न केलो तरी सर जिखूंक मेळटा. कथेचो अर्थ, यत्न केल्यार तुमकां येस मेळटले.